हॅलो गोंयकारा, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कोई आहा तुमी सगळीं? सोजमता बरी आहा म्हणून हांवूय बरो आहा. येवकार म्हज्या कुजनार. आयज तुमकां घेवन येयला एक नई रेसिपी, ती म्हटल्यार प्रॉन्स बालचाव. ओके, हो आमचो रेसिपी म्हटल्यार ही आदल्याची आमची पुरुमेत कहो आसलेलो तो आयज करून दाखयता तुमकां. आदी नुस्तें मेवनासलें पावसान, हे लोक करून स्टोर करून दवरताले. चल आयज ती करून दाखयता तुमकां हांव. चल या फुडें. प्रॉन्स बालचाव करपाक हांवें 1 किलो प्रॉन्स घेतले. ही मिडियम प्रॉन्स रेडी केले, सारकी क्लीन करून रेडी दवरल्या. आतां तांकां मॅरिनेशन करपाक हांव हल्दी पावडर लायता. पळय 2 टीस्पून हल्दी पावडर घालला हांवें. सॉल्ट घालता. आणि बरें मिक्स करून घेता ते. प्रॉन्स 15 मिनटां दवरलेली आहे मॅरिनेट जावपाक. हल्दी पावडर आनी मीठ लायलेलें तांकां. आतां ती भाजून घेवपाची. पयलीं काळे गेल्ले हांवें, बरी गरम जावन जाल्यार तेल घालता. आतां ही भाजून घेवपाची. ही बरी भाजून घेवपाची. तुमकां रोखडी तर खावपाक जाय जाल्यार मातशें सुंगटां सॉफ्ट दवरपाची, मातशी मोव कशी दवरपाची भाजपाक. आनी स्टोर करूंक जाय जाल्यार सुंगटां मातशें क्रिस्पी भाजची पडटलीं. ओके, आतां सुंगटां भाजून घेया. सुंगटां भाजता आनी दाखयता तुमकां. प्रॉन्स पळय रेडी जायत येयल्या. तुमकां तो सॉफ्ट प्रॉन्स जाय जाल्यार हे स्टेजीर प्रॉन्स काडपाची. पळय हे स्टेजीर प्रॉन्स काडपाची रोखडी खावपाक जाय जाल्यार. पूण हांव करता स्टोर करपाक. सो हांव मातशें सुबेज भाजून घेता ती. बेगीन खावपाक जाय जाल्यार हे स्टेजीर काडपाची प्रॉन्स. मातशें टर्न करून घेता आनी क्रिस्पी करून घेता, कित्याक म्हाका हे स्टोर करूंक जाय. जाली आमची प्रॉन्स रेडी. ही पळय कायलीन पळोवंक शकता तुमी. हांवें क्रिस्पी करून गेल्ली. आतां काडटा हांव. फुडें दाखयता मागीर. सुंगटां जाली आमची भाजून. कलर बा पळयात कसो येयला तो. क्रिस्पी भाजले हांवें. आतां तेंचो मसालो दाखयता तुमकां. आतां तेजो मसाला काडलो तो दाखयता तुमकां. हो पळय काडून दवरलो हांवें प्लेटीन. लसूण गेल्ले, आलें गेल्ला, तिकी गेल्ले, मिरयां, थोडीशी लवंगां आनी जिरें. आतां हे वस्तू हांव मातशें कायलीन भाजून घेता. हें मातशें तर भाजलें न्हू, मातशें भाजलो जाल्यार तेंचें मातशें तें तेल कहें भायर सरता न्हू, फ्लेवर बरो भायर सरता. स्पायसिसांचो बरो फ्लेवर भायर सरता. डायरेक्ट तो मिक्सरान घालून वाटशी मातसो तो फिका कसो उरता. मातसो कायलीचें भाजून घेता आनी दाखयता तुमकां. पळय तो मसालो भाजून घेता. हे पळय इतलेंच घेता. मातसो रोस्ट करून घेवपाचो. आलें आनी लसूण दवरले तें करप ना. फकत हेजो फकत फ्लेवरींग लागून मातसो रोस्ट करता. तेल घाली नाकात. बेश्टी गरम कायलीचेर रोस्ट करपाचो. तेजी मातशी ऑयल कशी भायर सरता मागीर आनी तो फ्लेवर बरो येता मागीर सारको. मातशें रोस्ट जावनी. पळय जालो म्हजो मसालो. ड्राय जालो सारको. पळय तेजी ओलसाण सगळी गेली आनी वास सुद्दां बरो येता सारको. पळय काडून दवरता हांव प्लेटीन. मागीर हें मिक्सरान घालतना दाखयता. व्हडलें दाखयता कितें करूंक जाय तें. ते पळय मिरसांगे गेल्ले. ह्यो काश्मीरी मिरसांगो आनी ते विनाग्रीन सोक केले. पळय अर्दी वरां सोक करूंक दवरलेल्यो. विनाग्र दाखयता तुमकां बँड करून. पळय ही पळय ह्यो आतां हांव वांटून घेता. हो मसालो आनी ह्यो मिरसांगो सगळें वांटून घेता. वांटता आनी दाखयता तुमकां. मिरसांगो हांवें सुबेजूच गेल्ले
कित्याक मसालो सुबेज वांट्टा म्हाका रेसिपीक जाय तितलो मागीर हांव फुडें यूज करतलो. मसालो मातसो सुबेज काडला हांवें. पळय मिक्सरान घाल्ला हांवें मसालो. फकत विनाग्रीनूच वांटपाचो मसालो, उदक बिलकूल घालपाचें ना, कित्याक आमकां स्टोर करूंक जाय. विनाग्रूच घालपाची, उदक यूज करप ना. उदक यूज केलें जाल्यार चड दीस उरचो ना. विनाग्रीन वांटून घेवपाचें. पळय वांटपाक जात काय तयार हांव. इल्लीशी विनिगर ॲड करता हांव आनीक एक्स्ट्रा. ओके, पळय मसालो मातसो सुको आहा. तुमकां जाय तितली विनिगर लागता तितली ॲड करा. पळय हांवें आनी इल्ली ॲड केल्या आनी आतां वांटून दाखयता. स्मूथ जावंक जाय तो सारको. रेडी जालो आमचो मसालो. सारको स्मूथ जावन येयला. पळया कलर बा सारको परफेक्ट येयला काश्मीरी चिलीचो कलर. ओके, आतां फुडें दाखयता तुमकां. मसालो पळय वांटून काडला पळय तो. आनी आतां फुडें 2 कांदे फायन चॉप केले. 2 मोठे कांदे गेलेले फायन चॉप केले, सारके बारीक केले पळय. आनी आतां ते सोते करून घेता. कायल दवरले हांवें फुडें. गरम जाता कायल, तेल घालया. कांदो पयलो बरो भाजून घेवपाचो. कांदो घालता हांव. कांदो बरो सोते करून घेवया. जालो कांदो बांदून आमचो. पळय सारको भाजला. ओलो उरोवंक पावना, कित्याक आमकां स्टोरेज करूंक जाय न्हू. तर कांदो सारको भाजून घेवंक जाय. तेजें उदक भायर सुटोंक जाय आनी फ्राय जावंक जाय तो. पळय सारको जालो. आतां हांव मसाला ॲड करता. मसाला ॲड करया. पळय मसाला ॲड करता हांव हिंगा. मसाला हांव जाव तितलो तो ॲड करता. फुडें आनीक जाय जाल्यार आनीक घालतलो. पळय 3 स्पून घालला सद्याक हांवें. मसालो जालो भाजून. पळय कलर बाचो कसो येयला तो. सारको भाजून गेल्लो हांवें. आनी केदो ते मिक्सराक लागून उरलेले न्हू, ताका आनी इल्ली विनिगर घाल्ले हांवें. आनी हे पळय तेजें लिक्वीड काडून दवरला. हें विनिगर, उदक न्हू, विनिगर. ओन्ली विनिगरान काडला हांवें ते पळय ॲड करता आतां मसालाक. भाजल्या उपरांत घाला, पयलें घाली नाका. मसालो भाजल्या उपरांत ॲड करात. पळय ॲड केला हांवें. गरज पडटलें आनी इल्लें घाला, प्रॉब्लम ना. विनिगर घालपाची आनी इल्ली. पळय आनी मातसो आतां भाजून घेता हांव तो मसालो, कित्याक लिक्वीड ॲड केला न्हू विनिगर. पळय हांव इल्ली एक्स्ट्रा विनिगर ॲड करता तिका. मातसो आनी कूक करपाचो. मागीर प्रॉन्स ॲड करपाचे हितून. ऑलमोस्ट भाजला मसालो. मसालो रेडी जालो आमचो. पळय सारको कूक जालो. ओरवो दवरूंक पावना, सारको कूक जावंक जायो. कित्याक मसालो ओरवो दवरलो जाल्यार पिड्यार जातलें मागीर. कूक जावनी मसालो. आतां हांव पळयता कूक जालो सारको फुल्ली. आतां हांव प्रॉन्स ॲड करता. ही बरी मिक्स करून घेवपाची ताका. वासूय बरो येयलो म्हाका. तोंडाक सारकी रूच सुडली. आतां हांव इल्लीशी शुगर घेता. ही पळय 2 स्पून शुगर घातल्या. टेस्टाक इल्लें मीठ घालता. मातशें आतां स्टर करून घेवपाचें. मागीर रेडी जाली ती. पळय सारको टेक्स्चर तिचो पळय दाट बा तितलोच जाला. मसालो सारको सुंगटांचेर उरोंक जावो तो. आनी एक 2 मिनटां हे शिजोवन घेवपाचें स्लो फ्लेमीचेर.
मसालो तांकां असो न्ही सारको आनी ओलो आहा जाल्यार ड्राय जावन येतलो. रेसिपी आमची ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजीर आहा ती रेडी जाली. बरोच वास येता, आख्ख्या घराकूच वास पडला म्हाज्या. पळोवनूच म्हाकाय रूच येयली पयलींच. हांवच कशें दिसता पूण ना, गरम खावंक जावची ना, मागीर थंड जावनी मागीर टेस्ट कोत्ता हांव. एक 2 मिनटां जावं न्ही पळय जाली रेडी. सारको कलर बा पळया, मसाला बा बोल्लो सुंगटांक, प्रॉन्सूय बरी क्रिस्पी आहा. आतां थंड जावं न्ही मागीर दाखयता फुडें. प्रॉन्स बालचाव जालो आमचो, थंड जावंक दवरलो हांवें ते म्हणसर तुमकां हांव दुसरी रेसिपी दाखयता एक. ओके, एक नई रेसिपी कोत्ता हांव. पोर्क बेली गेल्ले ओके, ते पोर्क बेलीचे कोत्ता हांव पारा, पोर्क बेलीचो पारा. ओके, तिका मातसो व्हडलो प्रोसेस तो, तेका लागून आयजूच स्टार्ट कोत्ता हांव. ती एपिसोड बाय एपिसोड दाखयतलो तुमकां हांव. तिजो मातसो लांब प्रोसेस आहा. आयज फर्स्ट स्टेप दाखयता तिजो. पळय पोर्क बेली गेल्ले पळया हिंगा, ही पोर्क बेली. आतां फुडें दाखयता कितें कोत्ता तें हांव. पोर्क बेली गेल्ली, हे पळय हे सायडी स्कीन आहा, स्कीन सायड पोंदाक दवरपाची. पळय स्कीन पोंदाक आहा, तिका हे काट्स मारता. ही ओपन केले पळय, स्कीन तोहीत आहा पोंदाक पळय, कातरूंक ना हांवें. ही काट केले, सगळे काट्स मारून गेल्ले. ही दिसतली पळय. आतां हे सगळे वहीत काट करून घेता हांव, दाखयता आनीक करून तुमकां. वही फूल काट करप ना, स्कीन टच जाता थिंगासान स्टॉप जावपाचें. हे पळय वही जातली, काट्स अशें येता पळय. हे सगळ्यो हे काट करून घेता हांव, मागीर दाखयता. गोंयान बा पोर्क मेवता तेका स्किनीक केंस बा आसता, हिंगा आमकां सारकी क्लीन करून मेवता. सो अही आसता विथ फॅट, स्कीन ना तेका, केंस आसना, ही फॅटूच आहा तेका. स्कीन काडले आमी गोंयान, स्कीन काडात तुमी. ती घोट आसता स्कीन, स्कीन दोन नाकात, फॅटूच दवरपाची अही पळय. एका फॅटूच आहा, स्कीन ना. ओके, हिंगा आमकां ऑलरेडी क्लीन करून मेवता. गोंयान तुमकां क्लीन करची पडटली सारकी, थारोली क्लीन करा. केंस दोन नाकात, स्कीन सारकी काडा. हिंगा आमकां क्लीन मेवता. हे पळय करून दाखयता तुमकां. अप टू स्किनीशीन वयता हांव काट्स मारून. पळय अशें येतलें. मागीर फुडें प्रोसेस दाखयता, सगळे काट कोत्ता आनी रेडी कोत्ता आतां फुडलो प्रोसेस. तुमकां सांगलेलें न्हू सामथींग कितें युनीक करून दाखयतलो म्हणून. गोंयान आमी चड हारेचो पारो बा कोत्ता, सलयाचो पारो कोत्ता. हांव तुमकां पोर्क बेलीचो करून दाखयता आयज. रेर लोक जाणा ही रेसिपी, पूण हांव तुमकां आतां सगळ्यांक दाखोवन दिता कशी कोत्ता पळय ती. चल दाखयता फुडें. हे पळय, हें गांवठी मीठ गेल्लें हांवें हिंगासर. एक बोल मीठ बरेंच जाय आमकां, तेका लावन घेवपाचें. हे काट्स पळय आहा तांकां सगळ्या काट्सांनी भरपाचें. हें पळय हे काट्स आहा न्हू, तितून हे मोदेकात घालपाचें. मीठ बरेंच वयता तेका, सगळ्याक लायता हांव. पळय अशें मीठ घालून घेवपाचें बरें बरें भरून घेता हांव. हे आमचें गांवठी मीठ गोंयचें आग्राचें. पळय कितलें मीठ लायलां तें तांकां हांवें मातशें प्रेस करून घेता. मागीर फुडें दाखयता कितें कोत्ता तें. मातशें प्रेस कोत्ता मीठ भरोनी त्या काट्सांनी, दाखयता फुडें. मीठ पळय कितलें मारला तें तेका. आमी गोंयान हारे सुकयता न्हू तशें मीठ मारपाचें बरेंच तेका. ओके, आनी कांय वचना तेका, मिठाचेरूच दवरता ती हांव. आतां फुडलो प्रोसेस दाखयता तुमकां कशें कितें कोत्ता तें हांव. पळय एक कॉलेंडर, एक कॉलेंडर गेल्ला, दाखयता कितें कोत्ता तें. पळय कॉलेंडर गेल्ला तो पोक हितून घालता. सगळें मीठ मारला पळय तें सारकें मांडपाचें.
सारकें इंटॅक्ट करपाचें, तांकां लूज दवरपाचें न्हू. सारकें मांडटान दाखयता तुमकां. हे मीठ उरला ते सगळे घालपाचें वयल्यान. आनी इल्लें एक्स्ट्रा मीठ ऍड करता. मीठ सुबेजूच जाय ताका. सगळें मिठाचेरूच आहा. हें सगळें मिठानूच ड्राय जातलें. हेका कांय वचना. हेका हांव 1.5 ते 2 दीस दवरतलो मिठानूच. ओके, पयल्यान सगळें मीठ मारला तेका प्रेस करता. सगळें मिठाचेरूच आहा हें. ओके, तेजेर एक आतां हांव बटर पेपर घाता वयल्यान आनी मागीर फुडें दाखयता तुमकां. तेजेर वजन दवरूंक जाय आमकां. ओके, वजनूय दवरून दाखयता तुमकां. वयल्यान बटर पेपर घालला तेका एर टायट जावपाक. आनी हांवें एक वेट घाल्ला. हो पळय वेट घालता तेजेर. हो पळय जोड वेट हा. 2.5 किलांचो वेट हा हो. तेजेर वयर वेट दवरता हांव. मातशें धांवपाक पयल्यान तुमी बांगड्याचेर गोंयान दवरता तो वेट. तेजें मागीर सारकें उदीक पळय आहा न्हू तें ड्राय जावन येतलें आनी उदक हालाक देंवतलें. हालाक एक आयदन गेल्ला पळय उदक ड्रेन जावपाक. आतां हांवें 1.5 ते 2 दीस दवरतलो मिठानूच सुकतलें तें. ओके, सारको आमचो पारो हारो कहो करता आदी तहें तेंच जातलें. सेम प्रोसेस. आतां 2 दीस दवरता तेका हांव. 2 नाल्यार 1.5 दीस. बेगीन करून तुमकां दाखोवंक जाय जाल्यार मातशें बेगीन काडटा. जाता जाल्यार काडटा नाल्यार काडचो ना भायर. खंय पळयता फुडें काडून पळयतलो. फाल्यां इवनिंग देखून पळयता कशें कितें तें ड्राय जावन येयला जाल्यार काडटा आनी फुडें दाखयता. नाल्यार म्हाका आनीक रावचो पडटलो. ओके, ही रेसिपी तुमकां फुडें हितून दिसती पडटलें. हो एका दिसाचो प्रोसेस न्हू. एका 3 दीस तरी वयता हें कंप्लीट जावपाक. स्लोली दाखयता तुमकां. आतां ही रेसिपीचेर तुमकां म्हाका शेअर करूंक जावचें ना. म्हजी फुडली रेसिपी येता तेन्ना पळया हेजो फुडलो प्रोसेस तुमकां दाखयता हांव. नेक्स्ट रेसिपी येता पळय तेन्ना. ओके, पळयत रावा फुडले रेसिपीन. रेसिपी कशी लागली तुमकां? तुमी घरा ट्राय करा. इजी आहा सारकी. मसाला बी सारको इजी आहा. करा आनी ट्राय करा. आनी बरी एक 10-15 दीस दवरा बॉटलीन घालून. ती पयलींच हायनाका. मातशी मॅरिनेट जावंक जाय. एक 10-15 दीस उरोंक जाय ती. ओके, आनी आतां पोकाची रेसिपी दाखयल्या ती तुमकां फुडल्या ब्लॉगान पळोवंक मेळटली. स्टेप बाय स्टेप दाखयता हांव. आनी कोण म्हाका नवे सबस्क्रायबर जॉइन जाल्यार तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक म्हजे व्हिडिओ पळयता तांकांय देव बरें करूं. चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेळुया. आदेव.